सिटीजनशीप ही ऑर्डर म्हाका होम मिनिस्ट्री कोतान मेळ्ळ्या ऑन 31st January 2017. पूण म्हाका मेळटा आसतना ऑफिसान 8 तारखे मेळ्ळ्या फेब्रुवारी. आज ऑर्डरीचेर मिनिस्ट्रीन अशें बरयल्लें आसा म्हणजे हांव सिटीजन ऑफ इंडिया. पूण म्हाका इतलें सांगूंक जाय प्रेसाक वो गोंयकारांक ही विक्ट्री जावन आसा गोंयकारांची. कायतूक भायर उडोवपाक तेमी मॅक्सिमम केलें चेचेलालेमो फॅमिली, पूण कायतू भायर पडोंक ना. कायतूची विक्ट्री जाली. पूण 27,000 गोंयकार, हे 27,000 गोंयकारांचे गोंयचे इलेक्शन रोलाचे वयले नांवच काडले. हे आदी केन्ना घडोंक ना. आज हे फॅमिलीन गोंयकारांक एक फोंड काडलो. त्या फोंडांत गोंयकार 21 जाणांक 27,000 लोकांक घातले तेमी लिस्टा वयलें नांव काडून. पूण म्हाका फोंड म्हाका कांय फरक पडोंक ना. पूण इतलेंच म्हजो टायम वेस्ट जे हांवें म्हणजे लोकांक दिवपाक जाय आसलो, म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिवपाक जाय आसलो, तो टायम हांवें एक केसी फाटल्यान काडलो. दो इट इज चाचेलालेमो डॉटर आनी तो जॉन म्हणून. पूण गोंयकारांक त्रास जाले, म्हाका जालें तें जावन आज इतलें हांवें म्हणजे जोडलें सेवींग तांच्या फाटल्यान मोडलां. 5 वर्सां म्हणजे हांवें कोर्टाच्या फाटल्यान घातल्या, म्हजो टायम वेस्ट केला. तें सगळें ताका फायन दिवचें पडटलें. डिफॉर्मेशन डॅमेजीस थंयतले ते घालपाक आमी मॅक्सिमम ट्राय करतात. कित्याक नाजाल्यार हे शिकचे ना, हे दुसऱ्यांचेर घातच रावतले. पयलीं ऑर्डर जो गोंयकारा त्रासांक घायलोली ती ऑर्डरान इंटरप्रिटेशन आसलोलें की सेईंग दॅट कायतू बाब इज अ फॉरेन नॅशनल म्हूण, पूण तेम केन्ना म्हणिना फ्रॉम द डेट ऑफ द बर्थ म्हूण रजिस्टर. सो दॅट ऑर्डर वॉज बॅड ऑन दॅट काउंट ऑल्सो. सो ताका लागून बाब कायतो आमी सांगता की दिस इज अ विक्ट्री फॉर गोवन्स. कित्याक आम तो इंटरप्रिटेशन घेयलो की बर्थ यू डोंट सरेंडर युअर नॅशनलिटी म्हूण. इट इज ओनली अ स्टेप. आनी दो वी डिनायड ऑल्सो दॅट वी हॅविंग नॉट डन दॅट. कित्याक ते दिसा कायतो बाब गोंया आशिल्लो, ही वॉज वर्किंग एब्रॉड. बट दॅट अपार्ट हो इंटरप्रिटेशन आमकां गरजे आशिल्लो गोंयकारा पासत. सो आमकां ही विक्ट्री वी डेडिकेटेड टू ऑल द गोवन्स and we congratulate everyone whoever has supported us in this fight. We have decided now to file for damages now. Kitya bab kaito not only mental harassment, it is tension ani waste of time. Without knowing the law, they had no business to raise this issue and put Goans in trouble. So besides this issue of winning the case, we also want that these people should be punished also. Kitya they have taken too much in their hands